मोगाच्यानो आमचे क्रिस्ती जिवीत एका रितीन उदकाचेर चलच्याक सरी करयेत. आमकां बुडोवंक आयिल्ल्या कश्टांचेर जैत वरचेस क्रिस्ती जिवीत. हाका जाय सोम्याचेर अखंड भावार्थ. आमकां कश्ट येताना, अणवारा येताना, समस्येंत आमी बुडताना सोम्यान आमकां सांडून घाला म्हणले बरी आमकां भोगूंक पुरो. पूण सोमी आमकां आमच्या संगाता आसा. मोगाच्यानो वर्बम डॉमिनी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी सद्या काळाचो 19वा आयतार आचरण करता. आयचो संदेश आमच्या कश्टांत आमचो देव आमचे संगी आसा. मोगाच्यानो घरांनी ल्हान भुरगीं आसल्या वेळार आमी पळयता केदाळा वरेक ती ओगोस्त आसतात, हांसून खेळून आसतात. तेदाला म्हणसर त्या भुरग्याची आवय भुरग्याक सोडून तिचें काम करता. तिका खंयच खंत आसना. पूण केदाळा तें भुरगें तें बाळ रडता वा तें भुरगें हुशार आसना वा त्या भुरग्याची भलायकी बरी आसना, की तो समस्या आसा तर ती आपणाक कितेंय काम आसल्यार सगळें काम देगेक दवरता आनी त्या बाळा संगी रावता आनी त्या बाळाची जतन घेता. सगळी रात न्हीद खळोंक सयत ती तयार, कित्याक त्या भुरग्याचो विशेष मोग तिका आसा. मोगाच्यानो हेच बरे आमचो देव आमचो मोग करता. विशेष जावन आमच्या कश्टांत तो आमचे संगी आसा. हाका साक्ष जावन आयच्या वाचपांनी 2 घडीतां आमी नियाळता. पयले घडीत पयल्या वाचपांत एलिया प्रवाद्याच्या जिणेंतले. एलिया प्रवादी जेजू जल्मोवच्या सुमार 850 वर्सां पयले जियेल्लो महान प्रवादी. त्या वेळार आहाब राय राजवटकी चलयतलो. ताची बायल जेजेबल एक आजूदेव स्त्री. तिच्या प्रभावा वरवीं आहाब रायान इस्रायल लोकांक एका निजा देवातावन पयस करून हेर देवा फाटल्यान व्हेल्ले. लोक बालाची पुजा करतलो. ह्या वेळी एलिया प्रवादी देवाचे शिक्षे फर्मान तांकां प्रभात करता. इस्रायल गांवांत 3 वर्सां बरगाल पडटा. पावस येना. आहाब राय ताचो नाश करूंक सोदता, ताचे वयर राग येवन. पूण एलिया प्रवादी रायाक सवाल घालता. नीज देव कोण म्हूण रुजू करूंक ताका आपोवणे दिता. कार्मेल दोंगरार बाल देवाच्या याजकांक सर्गीन तावन उजो हाडोवन बली भेटोवंक तो सवाल घालता, पूण ते सकनांत. एलिया प्रवादी सर्वेस्पर नीज देव म्हूण रुजू करता. ताणें भेटयलेल्या बले वयर सर्गीन तावन उजो देंवता. उपरांत एलिया प्रवादी बाल देवाच्या 400 याजकांचो संहार करता. रागार जाल्ली जेजेबल राणी एलिया प्रवादीचो जीव काडूंक सोदता. भियेल्लो एलिया प्रवादी आपणाचो जीव राखचे खातीर दक्षिणे कुशीन अरण्याक पळून धांवता. वाटेर तो थकता आनी आपणाक मरण धाड म्हूण देवा लागीं तो मागता. पूण देव ताका एका दुताक धाडून भाकरी दिता आनी हाच्या घटायेन तो होरेब दोंगराक पयन करता. थंयसर देवाचें दर्शन ताका लाभता. हाच्या पयल्या वचपांत हे घडीत वर्णिला. होरेब दोंगरार एका बोयारांत तो आसतना सर्वेस्पराचो ताळो ताका आयकलो. सुरवेर एक बळिश्ट वारें थंयसर येता. उपरांत भुंयकांपणी जाता आनी उपरांत उजो येता. पूण ह्या तिनांती सर्वेस्पराचें दर्शन ताका लाभना. सर्वेस्पर त्या तिनी संगतींनी आसना. पूण ताचे नंतर एक हळू वारें येता. ल्हानसो एक आवाज आयकता आनी ह्या वेळार एलिया प्रवादी आपणाचे मुखामोल धांवता, कित्याक थंयसर देवाचें दर्शन ताका लाभता. भियेल्ल्या निराश जाल्ल्या एलियाक सर्वेस्पर आपणाचें दर्शन दिता आनी धैर्यान भरता.
एका इश्टा बरी आपूण ताजे संगी आसा म्हणले एलियाक सर्वेस्पर कळीत करता. एलियाक जाल्लो हो दैवीक अनुभव देवाचे हे दर्शन ताका नव्या जिवान भरता, नवो हुरूप ताका लाभता. परत ताजे प्रवाद करचे मिसांव करूंक तो धैर्यान मुखार सरता. आयच्या वांजेलांत जेजूचे आपोस्तल दोनीर पॉयंट करतना ताजी दोन वाऱ्याक वयर सकला जावन व्हड संकश्टांत ते पडतात. फांत्याचो वेळ तो आदार दिवंक कोणी ना. ह्या वेळार सोम्याक ते उलो मारतात आनी सोमी तांच्या गरजेक पावता. सोमी उदका वयल्यान चलोवन येता आनी सोम्याक पळयल्ले जेजूचे आपोस्तल घाबरतात, भियान बाप मारतात. पूण सोमी तांकां धैर्यान बरोवन म्हणटा, धैर्य घेया, हांवूच तो, भियेनाकात. पेद्रो जेजूचेर पातयेनी दवरून उदकाचेर चलोवंक आरंभ करता. तरी ल्हारांक भियेवन तो भियेता. सोम्या वयली दिश्ट खाडलीच तो बुडूंक लागता. पूण सोमी ताका धरता आनी बचाव करता. मोगाच्यानो आमचे क्रिस्ती जिवीत एका रितीन उदकाचेर चलच्याक सरी करयेत. आमकां बुडोवंक आयिल्ल्या कश्टांचेर जैत वरचेच क्रिस्ती जिवीत. हाका जाय सोम्याचेर अखंड भावार्थ. आमकां कश्ट येताना, अणवारा येताना, समस्येंत आमी बुडताना सोम्यान आमकां सांडून घाला म्हणले बरी आमकां भोगूंक पुरो. पूण सोमी आमकां आमच्या सांगाता आसा. ह्या कश्टा वेळार आमी सोम्याचेर दिश्ट कोसोवंक जाय. आमच्या जिवितांत सोम्याचे कुशेविणे कितेंच घडना म्हणले आमी समजून घेवंक जाय. सांव पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या वस्वरांत 20 आनी 8 वळींत तो म्हणटा, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवन दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बोऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. मोगाच्यानो ह्या कोरोना काळार आमी आसा. कित्याक हे कर्ग म्हणल्यार सवाल आम्हा जायत्यांचे. सगळो संवसारच भियेला. आमची जिणेशैलीच बदलल्या. असल्या कश्टांच्या समयार उडास आमी दवरया. सोमी आमकां सांडून घालिना. सोमी आमकां ह्या कश्टांत बुडोवंक सोडिना. मगार तो आमकां शाबीत सांबाळटा. तो सदांच आमचे संगी आसा. असल्या भावार्थान आमचे जिवीत आमी जियेवया. ती कृपा आमी सोम्या लागची मागोवन घेवया.